तुवें सरकारी हॉस्पिटलाच्या प्रश्नाचेर आयतारा तुवें नागरीक समिती तशेंच पेडणे तालुका नागरीक समितीन खासा बसका घेतली। हॉस्पिटल प्रकल्प 15 ऑगस्टा पयलीं पुरायेन चालीक लावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाचो निर्णय जोड बसकेंत घेतलो। सरकारान तुवें सरकारी हॉस्पिटलाचे अर्दवट उरिल्लें काम सुरू केलें ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मांद्रेचे सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हांणी मुख्यमंत्र्यांक दिल्या। लीडर जे आमचे स्वतः हे पेडणेकारांचे हे जीवनाचे हे खेळटात म्हणटा हांव ते मुख्यमंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हो सेकंडरी पयली आमचे जे लीडर आसा पळय तांकां जर खरीच तळमळ आसा आयज संडे आसा आयज असेंब्ली आसा आयज पावोंक जाय आसलें काय नाका हे दोगूय लीडर सो आमी एक खपोवंक घेवचे ना आनी खरेंच बरें दिसलें म्हाका आयज एक बारीकशी एक मेसेज कितें करूं शकता हे तुमकां सगळ्यांक कळोवन येयल्लें। हेच्या फुडें तुवें पेडणे तुवें ही जी समिती आसा तशेंच पेडणेची आनी सबंद पेडणे तालुक्याची सगळी जी जागृती आमचे जे आसात लोक आसात तेंच्यांनी एकवट जावपाचो प्रयत्न करपाचो आनी एकवट जावचो आनी हांकां धडो दाखोवपाचो जाता जाल्यार शक्य जाल्यार असेंब्लीत वचचे आमी ह्या 2 दिसांत तुमी सगळे जर आसात फुडाकार घेतात जाल्यार पण आमकां हे तुवें हॉस्पिटल जाय हांगा तुवें हॉस्पिटल हे सगळ्या पेडणे तालुक्यांचे एक जीव जावन आसा आणि तो जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकी कडेन रावपाची गरज आसा। आयज आमी हे जांग जाय म्हणून आमी फुडें सरल्यात नाल्यार वयता थंय पळयात सगळ्याक ओपोच आसता आनी अक्षरशः आमकां हे चिंतूंक जाय सगळ्या पेडणेकारांक की आमकां ग्रांटेड धरलेले आसात ह्या सरकारान ह्यो विशय मातसो आमच्या तकलेन घालूंक जाय की आमकां हेंच्यांनी ग्रांटेड धरलेले आसा आमी सांगतले आनी हे आयकतले। आतां ते दीस गेल्लेले आसा आमकां एक निर्णय घेवपाचो आसा वेळ पडल्यार परत पेडणे आख्खे बंद दवरपाची गरज आसा आमकां म्हटल्यार हे हॉस्पिटल आमकां चालूच दवरूंक जाय कित्याक जाणां हांवें ही परिस्थिती पळयल्या हांगासर ब्रेन स्ट्रोक येयल्लो म्हाज्याच वाडा वयली बायल जाल्यार तेका कॅरियर रिक्षेन आमकां आजिलोन व्हरपाची पडला। ते सगळे अशे खुबशे अनुभव आसा तितून प्रत्यक्षान म्हाकाय अनुभव येयल्लो आसा। हांव जेन्ना एडमीट जालो हांगासर जर जायना जाल्यार म्हाका आजिलोन व्हर म्हणटा जाल्यार डॉक्टर येवन म्हाका सांगता आमी तुका आजिलोन शिफ्ट करता फक्त एकूच प्रॉब्लेम आसा एम्ब्युलन्स ना प्रायवेट गाडी करून म्हाका धाडला आजिलोन। सो ह्या परिस्थितीन जर लोकांक जर सर्वसामान्य लोकांक जर आरोग्य मेळना जाल्यार काल म्हाका दिसता नीती आयोगाच्या फुड्यान आमचे मुख्यमंत्री वचून उलयलो की चौफर कितें विकास केला आयज लोकमताचेर येयला ते चौफर विकास जाले ह्यो विकास कित्याक उरला